नमस्कार. आयच्या माणकामत या कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनीक वरभेवरीत येवकार. मनशा सृश्टीचो करार, देवा मोगाचो उपकार. क्रिस्ती धर्मांत आयज आमकां आमच्या गोंयचो हो एक विशय जावन आसा आनी ह्या विशयाचेर आमची गोंयची पवित्र सभा चलता. आनीक खेरीजपणी आयच्या ह्या सोबीत दिसाक तुमच्या मुखार आमी एक नवसरणे विशीं एक खाशेली कार्यावळ, संगीत, कांतारां आनीक जेजू समय देवा समय आमचो मोग ही कार्यावळ तुमच्या मुखार हाडटा आसतनाच हातूंतले जे पाद्री मानेस्त आसात तांणी तुमच्या मुखार ही नवसरणेची कार्यावळ बरे तरेन मांडून हाडपाचो प्रयत्न केला. ही कार्यावळ 10 पाद्रींनी तुमच्या मुखार हाडल्या आनीक सुरवातेक म्हाका दिसता आमी हातलो एक धाकटोसो खीण पळोवया आनीक आयच्या मणकामत ह्या कार्यावळीक सुरवात करुया. चलात तर. कासा कार्यावळींत आमच्या पाद्री भावांक येवकार दिता आसतना तुमकां परत एक फावट हांव येवकार दिता. पयले सुवातेर फादर झेवियर ब्रागांझा हो पारोडा गांवांत वावर करता. दुसरो आमचो फादर मारियन सिल्वेरा हांव माजोर्डा फिरगोजेंत वावुरता. त्या उपरांत फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हो लोटोली गांवांत आपलो वावर करता. खेरीतपणी हे वावर करता आसतना दोतोनींतल्या जोम्यांतल्यान तोरणाटे मदें आपलो वावर करून तांकां तांची कला, तांचे कलेची जाणविकाय करून दितात आनीक तांकां पालकाचेर पोरजोळूंक जावं ते संस्कृतीक मळार खेरीतपणी देवाच्या उतराक ते लागीं करूंक जावं आमच्या सृश्टी सवें तांकां लागीं हाडटात. एक म्हटल्यार ह्या वर्साचो विशय आमी लक्षांत दवरून आमच्या गोंयांत नव्योच वेंचणुको जाल्यात. ह्या वेळार सोबे माजार आमच्या नव्या सरकाराक आमी परबी भेटयतात आनीक आयचे आमची भासाभास आमी सुरवात करतात. तर पयले सुवातेर आमच्या जो फादर झेवियर आसा ताचे लागीं हांव थोडी भोव भासाभास करूंक सोदतां. ते म्हटल्यार फादर, ही जी कार्यावळ आसा ती कार्यावळ तुमी कशी कितें घडोवन हाडली? ही कार्यावळ आमी सुरवात रायतूरचे सेमिनारीन जेन्ना आमकां रेतीर चलतालो थंयसर पाद्रींक जेन्ना रेती दिताले तेन्ना पाद्री बरोबर फादरीक आदार करपाक ताचे बरोबर दुसरी लौकीक भावा भयणां आसलीं आनी तीं आपल्या गितांतल्यान आनी वाजोंत्रांतल्यान देवाक वाखाणूंक पाद्रींक एके भाशेन उत्तेजन दितालीं.
आनी ती पाद्रींक मोटिवेट करतात, उत्तेजन दिता तें पळोवन आमकांय असलें आमच्या भितर अशें सोबे माजार असलो टॅलंट दाखोवन आमच्याय भावा भयणांक आमचे परजेक देवाक वाखाणूंक आमी वावर करूंक जावो हें मनान धरून आमी थोडे जाण पयले फुडें सरले आनी उपरांत दुसऱ्यांचोय सांगात घेतलो आनी सगळ्यांनी एका तेंको दिलो. हय, तर फादर थोडे आमच्या ऑडियन्सांक कळत जाल्यार अदीक बरें जातलें. तें म्हटल्यार तुमी 10 जाण पाद्री एकठांय आयले आनीक एक संगीत आनी वाजोंत्रां बरोबर घेवन लोकां मुखार ही कार्यावळ हाडपाचो प्रयत्न केला. हातूंतल्यान तुमकां खरेंच खुशालकाय मेवली? दुबाविरींत एक आमचो प्रोग्रामूच न्हय पूण जेन्ना आमी प्रॅक्टिसीक सुद्दां पयले एकठांय पयले मेवले आनी जेन्ना आमकां एकामेकाचो सहकार मेवलो तेन्ना आमी एकामेकाक फुडें आमची ही मांडणी आमची येवजण आमी दुसऱ्यांक सांगली तेन्ना सगळ्यांनी सगळो सहकार दिलो आनी आमची प्रॅक्टीस सुद्दां आमी जेन्ना जावं बेनावली कार्मोना आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर करताले तेन्नाच आमकां हेची खुशालकाय आनी हेची ऊब ह्या वावराची ऊब आमकां भोगली. आनी दुबाविरींत एक जाग्यार जेन्ना आमी गेल्या वर्सा सावन हो प्रोग्राम माचयेर हाडला आनी हो स्पिरिच्युअल प्रोग्राम तो बेश्टो शो न्हय तो पूण तें मागणी तातूंतल्यान आमचोय भावार्थ म्हाका दिसता म्हाजो जाल्यार तरी एके भाशेन अदीक जिवाळ जालो आनी म्हजे सांगाती सांगताले थोडे आमकांय इतले कांसां जाताले पूण तरी पूण हो प्रोग्रामार आमकां जायती खुशालकाय आनी भावार्थाचे वाटेन वाड जाली. तर ह्या नवसरणेच्या काळांत ही एक बरी गजाल कारण आयज एक देखीवंत देखावे जेजूच्या कश्टांचेर आमी पावलां मारता आसतनाच लोकांची काळजां आमी नवसरून आमी ओत्मीक तशें काळजां मनान आमी तांकां जेजूच्या ह्या कश्टां सोमयात पास्काची तयारी आमी बरे भाशेन करता आसतनाच जे आमच्या मुखार जे ऑडियन्स आसात तांकां एक पाद्री कसो तुजो संदेश कितें? देवाचें उतर म्हणटा सगळ्या वेळार देवाक वाखाणणी कर, देवाची गितां स्तुस करून देवाची वाखाणणी कर, देवाक गितां गाव. काळजांतान जेन्ना मनीस देवाक वाखाणटा तेन्ना मनीस सोंपेपणी देवाक लागीं सरता. जेन्ना देवाची वाखाणणी करता तेन्ना देवाची कृपा तुजेर इतली देंवता तुकाच तुजें पातोक उगडास जाता. तूं खंय हाय तें गमता आनी जेन्ना मनशाक पातोक ओळखून येयलें काय मनीस आपशींच आपलें पातोक रोडटा आनी देवाक लागीं सरता. पूण म्हाका दिसता ह्या नवसरणीच्या काळार ह्या प्राचीत काळार हो एक बरो उपाय आमचे वाटेन पाद्रीचे वाटेन जो परजेक सोंपेपणी देवा सरशीं लागीं सरूंक आनी देवाचे कृपेन वाडूंक. तर ह्या खिणांत आमी एक मागण्याचें जें लोकांक आमी एकठांय हाडटात आनी नवसरणी करपाचें जें गायन तुमी आतांच गायलां ताचेर आमी नदर मारूया.
आतांच आमी एक वाजोंत्रां वाजोवन गायन करून देवाक आमी आर्गां दिल्यात. ह्या खिणांत फादर वॉल्मॅक्स हांव तुज्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतालो की तुमी जेन्ना सेमिनरींत शिकताले तेन्ना तुमी ही नाटकां जावं ही नाटकुली जावं हो कल्चरल प्रोग्राम तुमच्या सेमिनरींत तुमी बरे भशेन घडोवन हाडटाले. म्हाका थोडो अनुभव आसा, तर तुमचे थोडे अनुभव हातूंतल्यान ह्या वेळार सांगल्यार अदीक बरें जातलें. कारण जेन्ना तुमी सेमिनरींत वावर करून आयल्यात ताचेरूच तुमकां अदीक स्फूर्त मेवल्या. सेमिनारींत हांवें सुरू केल्लें तें आजून पासून मुखार वयता अशें म्हज्यान म्हणपाक जाता. कित्याक भुरगे आसतनाच सेमिनारीन जें शिकलोले तें आतां आमी जिवितान घालता. जायते प्रोग्राम जाता आमच्या सेमिनारीन, एक ओकाजां आहा, एक प्रोग्राम जाता. सवलती जायत्यो मेळटा. कितें वाजोंत्रां वाजोवपाक, नाटकां करपाक, एक्टींग करपाक, गायनां गावपाक. म्हज्यान आयज म्हणपाक जाता जितले फावटी हांव माचयेर चडटा आतां ह्या दिसांनी बँड ऑफ प्रिस्ट, तेन्ना सेमिनारीचो उगडास येता. कित्याक हेच भाशेन आमी सेमिनारीन आसतना पयलीं वाजयताले, बाराबर मेळटाले, जायतीं फकाणां करताले. आनी एक हेतू असो आसलो, आमी जें कितें शिकता हिंगा तें एक दीस पर्जेच्या बरेपणाक पावपाक जाय. म्हाका दिसता सेमिनारीन जें सुरू जाल्लें तें आतां पर्जेक पावता. फादर मारियान हांव तुज्या लागच्यान एक गजाल जाणून जावंक सोदतालो, तें म्हटल्यार जे भाशेन फादर वॉल्मॅक्सान सांगलां की सेमिनारींत आसतना तुमी वेगवेगळ्यो संस्कृतीक कार्यावळ्यो करताले. आमी ऑडियन्स कशे थंय जायते फावटी हाजीर आसले. तुमी चेडवाच्यो ज्यो भुमिका करताले ते कशें कितें तयार जाताले? म्हज्या जिवितान हो सेमिनारीच्या जिवितान हांवें चडशे भुमिका वो एक्टींग जबरशी करूंक ना, कित्याक हांव चडसो संगिता वाटेनूच वाजोवपाकूच वतालो. म्हज्या बरोबर फादर झेवियर आसा, ताणें चेडवाचो जायते फावटी रोल केला, ताका अदीक अणभव आसा. पूण जेन्ना संदी मेळटाली कसलेय जावं कसलोय रोल बारीक करूंक आमी मोगान केला आनी तातूंतल्यान आमकां जायतें शिकूंक मेळ्ळां. आनी तातूंतल्यानूच तोच अणभव घेवन आमी तरणाट्यांक जावं आमचे ऑल्टर बॉयज ऑल्टर गर्ल्स आसात तांकांय जायते दिवंक आमी वावरता. म्हाका दिसता झेवियराक, आमच्या भाव फादर झेवियराक चेडवाचो भुमिका आसा. चल आमी फादर लागच्यान आयकोन घेवया. सेमिनारीन सगळे चेडे म्हणटूच आनी कसलोय प्रोग्राम करता, नाटकुलें करता तेन्ना त्या नाटकुल्यान सगळे चेडे आसना वो दादले आसना, चेडवां आसता, बायल आसता, आवय आसता. त्या पासत जायते फावटी चेड्यांकूच आमकां ब्रादरींकूच ती चेडवाची भुमिका करची पडटाली. आनी हे बाबतींत म्हाका जाल्यार फादर वालेरियन वाज हाचे आभार मानूंक दिसता. ते आमचे गुरू मिस्त्री आसतना तांणी आमकां जायते उत्तेजन दिताले आनी ते आमकां डायरेक्ट करताले. आनी ताच्या मार्गदर्शना खाल आमी जायते स्टेजीचेर परजळटाले. सो आमचे खेरीत असले एक्टिंगेचे बाबतींत फादर वालेरियन वाज हाका आमी उपकारी अशें म्हज्यान हांव जाल्यार म्हणटा. फुडें वेता आसतनाच ह्या वेळार आमचे लागीं भुरग्यांनी जी कोरियोग्राफी करून संगीताक आनीक कांताराक जी साथ दिल्या ताचेर आमी ह्या वेळार नदर मारुया आनी एक कार्यावळ फुडें व्हरुया.